म्हजी आवय अमिता सुरलकार. वळख अमिता रंगनाथ सुरलकार. जल्मगांव वास्को. भुरगेपणा सावन कविता बरयल्यात. अमिताच्यो कविता हो तांचो कविता संग्रह उजवाडा आयला. काव्यसतींनी तांच्या कवितांक साबार इनामां मेळ्ळ्यांत. पणजी दूरदर्शन केंद्राचेर तांच्यो कार्यावळी सादर जाल्यात. दूरदर्शन केंद्राचेर निवेदिका म्हूण तांची निवड जाल्ली. कवियत्री अमितान हे कवितेंत मायेस्त आवयचें व्यक्तिचित्र ज्युस्त पितारलां. संवसारांत आवय पदाक नामनां लावल्या. कवियत्रीन कोमल मनान आवयची व्हडविकाय गायल्या. मूठभर आसा तातूंतलें बोटभर तुका घे म्हणपी म्हजी आवय. शेजाऱ्यालो कोयर काय आपणालो कोयर हाचेच विचार करिनासतना सान मारपी म्हजी आवय. कांय ना म्हणटल्यांचो रितो पोसो आसा म्हणटल्यागेर सदांच घसघसो अशा मनाची म्हजी आवय. वाड्यावेल्या भुरग्यांची माई ती म्हजी आवय. भरिल्ल्या तोरांचें रुचीक लोणचें तशी म्हजी आवय.